एक तुमकां क्रूज बोट लागल्या बोडेले एम्प्रेस आनी मोठो बोवाळ जालो 66 पॅसेंजर पॉझिटीव जाले म्हणून बोवाळ जालो आनी राती ती बोट सेलूय जाली. कितले लोक देंवले, कितें बोवाळ जालो, कितें थंय खरी घटना कितें आसा ती? बोट जी आमी पयलीं सांगल्या प्रमाणे एक क्रू पॉझिटीव आसा म्हणून बोटी वयल्यान आमकां रिपोर्ट येयलो. बोट भायर दवरली, मागीर वीथ ऑल परमिशन्स एंड ऑल दॅट थिंग एट द एंड कलेक्टर ऑफिसान इनवॉल्व जावन वीथ ऑल परमिशन वेसल बर्थ केली आमी. बर्था वयल्यान पयली थिंग की आमी त्या पेशंटाक देंव येयलो आनी ताका कोवीड प्रोटोकॉला प्रमाणे स्टेट गव्हर्मेंटाच्या प्रमाणे ताका आमी हॉस्पिटलांत घातलें. तेज्या उपरांत एज पर इन्स्ट्रक्शन आमी सगळ्यांचे RT-PCR टेस्ट करपा खातीर अरेंजमेंट केले. लॅब टेक्निशियन टीम येवन तेंच्यांनी फूल रातभर सकाळी 5 पर्यंत सगळे 2016 जाणांचे बट टोटल बोटीचेर आसले 2017 जाण. जो एकट्याक देंव येयलो उरले 2016 जाणांचे सगळ्यांची टेस्ट जाली. आनी मागीर काल दनपार पर्यंत ही येयल्ली बोट 2 तारखेक, काल दनपार पर्यंत रिपोर्ट येयल्यार कळ्ळें की अबावट 66 पॉझिटीव आसात. त्या 66 भितरले 6 जाण क्रू आसले, बाकीचे 60 जाण पॅसेंजर आसले. आनी आमी हांकां सगळ्यांक दिवपाची तयारी केली एज पर कोवीड प्रोटोकॉल अँड फूल टायम अंडर कलेक्टर्स गायडन्स. डेप्युटी कलेक्टर बर्तार आसले, फूल गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स, हार्बर पुलीस तेंची टीम, PIB सगळे जाण बर्तार आसले. सगळ्यांच्या देखरेखी खाली पोर्ट हेल्थ ऑफिसर, हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ डायरेक्टर हेंच्या देखरेखी खाली हांकां सगळ्यांक देंव येयले. पयलीं 6 क्रुवांक देंव येयले, तांकां व्हरून आमी हॉस्पिटलांत घातले. मागीर पॅसेंजर जे कोवीड पॉझिटीव आसा तांकां देंवोवपाक हें केलें. पण पॅसेंजरांनी बोटीर जे पॅसेंजर आसले ते एग्री जायना जाले देंवपाक. ते म्हणपाक आमी सेल जातले, जे कोवीड आसा तेंची फॅमिलीज आसली म्हणजे तें सेग्रिगेट करपा खातीर काय जालें. आनी खूब बोटीचेर भितर, कित्याक आमी कोणाक भितर वचपाक मेळूंक ना. एज अ कोवीड डिक्लेरेशन जाल्ल्या कारणान आमकां एलाव नासलें वयर वचपाक. आमकां भितर कितें जालें तें खबर ना, पूण थंय व्हडलो कॅवस जालो म्हणून कळ्ळें. मागीर तेंच्यांनी येवन कलेक्टरा कडेन एट बर्थ कंप्लेंट बी केली की मागीर तेंच्यांनी बिलींग केली पॅसेंजर च्या विशा प्रमाणे. ते म्हणपाक लागले आमी परत वतात, आमी हांगा देंवना. आनी जेंकां कोणाक आमी जे कोवीड जाल्ले ते पॅसेंजर थोडे गेल्ले तांकां हांवें व्हेल्ले, तांकां आमी व्हेल्ले, ते सुद्दां परत हाडपाक लायले तेंचे. आमी बोटीर घालता, बोटीर आयसोलेशन दवरून आनी बोट सेल करता. आनी गव्हर्मेंट वॉज हॅपी दॅट की ते बिलींग करता जाल्यार आमी कांय करूंक शकना. मागीर तांकां ते 60 जाण कोणाकूच देंवोंक ना पॅसेंजर. सगळे जाण परत घेवन बोट गेली. बोटीन तांकां आयसोलेशनान दवरले. फक्त 6 क्रू जे देंवले तांकां तेंचे पासपोर्ट बी एन्डोर्समेंट जाल्ले, तांकां आमी परत घालूंक शकनासले. म्हणजे ते 6 जाण हांगा आसात. मागीर बोट सेल जावच्या पयलीं परत कितें तरी तांचो बोटीर बोवाळ जालो आनी तितूंतले 13 पॅसेंजर ते म्हणपाक लागले आमी बोटी वांगडा वचनात आनी तेंच्यांनी फोर्सफुली बोटी वयल्यान देंवले. सो आतां 13 जाण बोटी वयले पॅसेंजर देंवल्ले आसात आनी 6 जाण क्रू ते कोवीड हितून आसात हॉस्पिटलांत. आनी बोट फूल बाकीचे म्हणजे हांगा तेंच्यांनी कांयच एक्टिविटी जायनासतना बोट सेल जाली. सो बेसिकली जेन्ना बोट आयिल्ली 66 लोकांचे आतां 6 क्रू देंवल्या आनी 13 नेगेटीव पॅसेंजर आसा ते देंवल्या. देंवल्ले परत गेले ते बोटी. ओके, परत गेले बोटी. सो सद्याक आतां फक्त 6 क्रू 6 क्रू देंवल्ले आसात आनी बाकीचे 13 पॅसेंजरचे सगळे नेगेटीव आसात. हे नेगेटीव भितरले पॅसेंजर 13 जाण ते आपण ऑन देअर ओन देंवले. आनी जे सुद्दां बोटीचेर परत गेले ते आपणाच्या विलिंगान ते म्हणपाक आमी वयतात, बोटीरूच रावतात, आमी दोनदा अशें आयकूं येता की थोड्या पॅसेंजरा भितर भंय आशिल्लो. म्हणजे ते तुमी सांगता 13 पॅसेंजर दे डिडंट वॉन्ट टू गो बॅक आनी सम पीपल डिडंट वॉन्ट टू कम डावन. इज लायक कितें बोवाळ जालो म्हणजे तेंच्या भितर जालें तें आमकां कांय म्हणजे डिस्क्लोज जावं ना. पण थंय अशें जालें की कोण कितें हें करता तेंच कळना. तांकां आमी खूब समजोवपाचो प्रयत्न केलो. कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर साहेबान जाल्यार इतलें हें करून हें परिस्थिती बरे भशेन हाताळ्ळी आनी वी मॅनेज टू सेल आउट द वेसल. इवन गँगवे काडटना सुद्दां खूब बोवाळ जालो, पॅसेंजर आयकनासले आनी इट वॉज व्हेरी टफ टायम फॉर ऑल ऑफ अस की तांकां 2000 लोकांक आमी हँडल करपाक. पण तरी पूण कलेक्टर आनी सगळे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी, पुलीस हेंच्या तेंच्या हितून आमकां हें सगळें शक्य जालें आनी बरे भशेन बोट सेल केली हांगाच्यान. सर तुमकां गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान बरो सपोर्ट मेळ्ळो सर? सगळ्या कडेन आय शूड से कोर्टा कडल्यानूय सपोर्ट मेळ्ळो. सगळे बर्थींगाचें हें करपाचें, ट्राफीक डिपार्टमेंट, मरीन डिपार्टमेंट आनी तशेंच गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान आय शूड से इट शूड बी इन दिस थिंग की कलेक्टर मॅडम
फूल टायम रुचिका मॅडम फूल टायम हे परिस्थितीचो आढावा घेतालो एवरी ईच अँड एवरी मिनीट आणि डेप्युटी कलेक्टर साहेब जे देसाई ते हांगा फूल टायम म्हणजे सकाळी जे येयले ते सांज मेरेन फूल टायम वर्तार जातले तेंच्यांनी फूल तेंची टीम फूल असली तेंच्यांनी मॉनिटर केले तेंच्यांनी हाताळ्ळा तसेच पोलीस स्टेशन PI आमचे हर्बल पोलीस स्टेशन तेंच्यांनी सुद्धा हे परिस्थिती हाताळ्ळी सगळ्या गव्हर्मेंट हेल्प इवन आवर गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज सगळ्या डिपार्टमेंटा कडल्यान आमकां खूब हेल्प जालो सगळो तेंचो सपोर्ट जालो तशेंच कोर्टा कडल्यान CISF पोर्ट हेल्थ ऑफिसर आमचो फूल टायम हेल्थ डिपार्टमेंट तेंच्यांनी तेंची टीम असली सगळे जाण सगळे जे कोण कन्सर्न आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी आमकां हेल्प केलो पॉझिटिव्ह सध्या हॉस्पिटलात तुम्ही घालला हय तेंकां ते एज पर कितें कोवीड प्रोटोकॉल गव्हर्मेंटाचे आसा तेंकां आतां तेंच्यांनी प्रोविजन सांगला कितें तरी जो पर्यंत तेंचे सगळे सेटलमेंट जायना तो पर्यंत तेंकां म्हणजे मेडिकली ते सेटल जायना आतां तेंकां नेगेटीव तितूंतले कितें तरी टेस्ट बी केल्लेले आसा तेंचे प्रॉपर मेडिकल ट्रिटमेंट चालू आसा थँक्यू